प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21वो विस्वोर वोड 20 ते 25 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पेद्रू वळलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणाक जेजूच्या ओड्याक तेंकून ताका म्हणलेलें, सोम्या, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? अशें जेजून पेद्रून म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच त्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी बरी म्हूण आमी जाणो. संपादनी जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसा. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां वोड 20 ते 25 पर्यंत, ह्या आयच्या शुवर्तमानाची सजमणी आमकां मेळोवपाक आमी कालच्या शुवर्तमानान कितें आयकलें तें पळोवया. बाबणीनो जेजू पेद्रूक मेळता दुसऱ्या शिसां बरोबर आनी पेद्रूक 3 पाटी विचारता, पेद्रू, तूं खरें म्हजो मोग करताय? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ताका विचारता 3 पाटी, तेज्या उपरांत पेद्रू म्हणटा, जेजू, हांव तुजो मोग करतां. पूण ताका जेजूचो मोग देवा सारको करपाक जायनासलें, कित्याक आजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो. पूण आमकां सजमणी मेळोंक जाय की पेद्रून जेजूक 3 पाटी ओकोना म्हूण सांगलेलें आनी ताणें जेजूक नाकारलो. जेन्ना जेजून ताका सांगलेलें की तूं म्हाका 3 पाटी म्हणटलो हांव तुका ओकोना म्हणून, आनी तरी भाव भयणीनो, जेजू मोरोन पोनोत जेवन जाता, आतां पेद्रूक मेळता आनी ताका 3 पाटी विचारता आनी ताका आतां भोगसणें दिता. ताणें ताका जेजूक नाकारलो म्हणून, आनी तो म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्याची चाकरी कर, म्हज्या लोकांची चाकरी कर. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शुवर्तमानान कितें घडटा? पेद्रू जेन्ना हें जेजू सांगता ताका, पेद्रू जिवांक पळयता आनी जेजूक म्हणटा, हाचें कितें? जिवाचें कितें? भाव भयणीनो, जेजून ताका सांगलें, सगल्यांचें तूं आतां एक भाशेन एक गोंवडी जा. हांव वेतोकूच स्वर्गाक, तूं एक गोंवडी जा आनी सगल्या म्हज्या शिसांचो कुयदाद कर, तांची चाकरी कर, तांकां शिकय, तांकां सांबाळ. आनी भाव भयणीनो, जेजून तांकां पेद्रूक सांगलेलें, तांकां सांबाळूंक, तांकां देवाचें उतर दिवंक, तांकां सजमणी दिवंक, तांकां एके भाशेन तांचो एक व्हडलो पांय भाशेन रावपाक. पूण आतां कितें घडटा भाव भयणीनो? आजून पवित्र आत्मो येवंक ना आनी पेद्रू सजमता. आतां ताका अधिकार हा सगल्या शिसां वयर. तो आतां जेजूक विचारता, हाचें कितें? जिवाचें कितें? हाचें कितें? तो आतां ताचो अधिकार मनशां वयर घेवंक सोदता. भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचो लोक जो जेन्ना आतां तांकां अधिकार मेळटा, एक प्रायम मिनिस्टर जाता, चीफ मिनिस्टर जाता, मिनिस्टर जाता, ते अधिकार घेतात मनशां वयर. पूण जेजूच्या राजान आमकां अधिकार घेवंक जायना मनशां वयर, आमकां घेवंक जाय अधिकार देंवचाराचेर. कित्याक
देवाचे उतर आमचे कडेन हा, आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी देवाच्या उतराच्या आदारान आमच्यान त्या सैतानाचेर जैत व्हरूंक जाता. पूण ह्या वेळार जेन्ना पेद्रूक अजून पवित्र आत्मा मेळो नासलो, कित्याक अजून पवित्र आत्मा येवंक नासलो, जेजू तांचे बरोबर आसलो, तो आतां आपलो अधिकार जिवाचेर घेवंक सोदता. आनी जेजूक विचारता, सोम्या, तो म्हणटा, हाचें कितें? हाचें कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रू जेजूक विचारता, सोम्या, हाचें कितें? जेजू ताका कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, हांव येसोसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कितें पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मातीन आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन हें शिवर्थमान आयकता, आमकां सगल्यांचें पडलां. तो कोण कितें करता, तो कितें सांगता, तो कितें वावर करता, तो कितें म्हणटा, ह्यो सगल्यो गजाली आमकां जाय. पूण भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, देवान आमकां आमच्या उतरान कितें सांगलां, आमी कितें करूंक जाय देवाच्या राज्यात, तें आमी पळयना. पूण दुसरो कोण करता तो आमकां पडला. तो कितें म्हणटा, तो कितें सांगता, ह्यो खबरो आमी आयजतान बंद करुया. आनी फकत हो प्रश्न जेजून पेद्रूक विचारलो, ताणें कितें म्हणलें, तुका कितें पडलां? तुका कितें पडलां? हो प्रश्न जेजू पेद्रूक विचारता. पूण ताचे पयलीं जेजून पेद्रूक सांगलेलें, तूं म्हज्या मेंढराची चाकरी कर, तांकां तो व्हडल्या पांया भाशेन कर. पूण त्या वेळार भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा येवंक नासलो म्हणून पेद्रू अधिकार आपलो मनशां वयर घेवंक सोदतालो. ताका अधिकार कोणेच मनशां वयर दिवंक ना. आयज भाव भयणीनो, आमी इग्रोज मातेन आमी अधिकार मनशां वयर घेना, आमी पदवी मनशां वयर दाखयना, आमी फकत दुसऱ्यांक आमलो जेजूचो मोग दाखयता. आमकां घेवंक जाय अधिकार, आमकां जाय पदवी देंवचाराचेर, मनशां वयर न्हय. पूण आयज कितें घडटा, आमकां सजमणी ना म्हणून आमी म्हणटा आमच्या पोजिसांव आयलां, आमी वाडलां, आमचें कितें नांव फामाद जालां आनी आतां आमकां एक पोजिसां आहा म्हणून आमी मनशां वयर अधिकार घेता. हें जेजूचें राज न्हय. आमकां अधिकार मनशां वयर दिवंक ना जेजून. आमकां अधिकार दिला फकत देंवचाराचेर. आनी देखून जेजू आयज म्हणटा पेद्रूक, तुका कितें पडलां? हेच भाशेन हो प्रश्न जेजू आमकां विचारता. जेन्ना आमी मनशां वयर आमची पदवी दाखयता, आमी तांची चाकरी करून, आमी तांकां कितें आदार करून करच्या स्वतेक आमी तांकां आदार आमकां करपाक, आमी तांकां एके भाशेन किर्यादा भाशेन काम करपाक आमी लायता. आयज बाब म्हणून आमी कोत्ता जाल्यार हे भाशेन आमी खरेंच जेजूचेर पाटलाव जाल्यार देवाचें बोगसडें मागया. आनी हो अधिकार जो आमकां दिला, हो देंवचाराचेर, मनशांचेर न्हय, ह्या अधिकारान आमी चलोया. जेजूच्या राजान आमी लोकांक फुडें हाडपाक, आमी भितर सरपाक आयज आमी तांकां आमंत्रण दिवया. आमी एके भाशेन एका चाकरा भाशेन काम करुया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया, तांचो आदार करुया आनी खरे भाशेन हें जेजूचें राज वाडोवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.